पावस उशीर करून पणजेकारांचेर एके भशेन उपकारूच करता। स्मार्ट सिटीची अर्दवट कामां पळयल्यार हें दिसून येता। गटारां अर्दवट बांदून तशींच सोडून दिल्यात आनी सिवेजीची पायपां पुरून उडयल्ल्यान गाणयारें उदक उक्ताडार व्हांवता। लोकांचे धंदे बुडल्यात आनी थळाव्यांक डेंग्यू सारकिल्ल्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा। पळयात पुराय बातमी। पणजी सांतिनेज खाडी वयर नवो साको बांदला आनी ताका तेंकून पावसाचें उदक व्हांवपा खातीर नवे गटार बांदला। पूण हे गटार खाडीक तेंकच्या पयलींच तशेंच अर्दवट सोडून दिला। फाटले 3 म्हयने जाले हे गटर अशेंच अर्दवट सोडून उक्ते दवरला। ह्या गटाराक तेंकून दुकानां आसात। गटार उक्ते आशिल्ल्या कारणान लोकांक यो वच करपाक जीव धोक्यात घालचो पडटा। देखून फाटले कितलेशेच म्हयने जाले दुकानदाराचें गिरायक बुडलां। खाडींतय गाळ सांचून उरला। महानगरपालिकेच्या सुस्त वेव्हाराक लागून पावसांत हाका आकांत पळोवपाक मेळटलो हातूंत दुबाव ना। माझे नाव अभिजित शेख आणि आम्ही हांगा आमचं हॉटेलूय आहा। हे आता खूप दीस जाले, हेंच्यांनी 4 म्हयने जाले कामां अजून करत ना। अजून पावस स्टार्ट जाले पण हेंच्या कामात सोंपना अजून ओपन दवरला हेंच्यांनी आनी आमकां कस्टमराक बीन भरपूर त्रास जाता। इवन आमकां ही बिल्डिंगान हेंच्यांनी सिवेज लायन आमची मोडून उडयला आनी आमकां कनेक्शन दिवन ना। पयलींचें कनेक्शन काँक्रिटीचें सकयल घातला आनी आतां जें आहा तें वयर दवरला हेंच्यांनी, तेतून आमकां अजून कनेक्शन दिवन ना कांय ना। आनी आमी हांकां प्रत्येक फावटी वचून कंप्लेनी दिता, बाबा हे मातशें करून दिया, कोण आयकना कांय ना। ते आतां हांगा पळया तुमी, हे आतां रोडा बिडा आहा अशें आहा, कोण जाणटेले येता तांकां देंवपाक त्रास जाता, हें जाता, पण कोण कांय एक्शन घेयना हांगा। आमी सांगून हांकां सगळे आतां ह्या रोडाची बीन कांय पळयना। इवन हांगा सुद्दां गाडयो कितले फावटी येता आनी ते वयर हायट आहा ताका कांय घालून ना कांय ना। खूब जाणांचे बंपरां बिंपर मोडून उडयला हांवें, गाडयो वयता ते स्पिडीन। मागीर आमी तिंगा फातर बितर घालता, खूब जाणांची गाडयो बीन आमी काडला, सकयल पडटा ती। हे कांयच करपाक पळयना। हे आतां 4 म्हयने जाले, हे आतां बांदता ते, अजून तेंचे कांयच ना, वयर तेंच्यांनी हे घालून ना आनी कांय घालूंकूच ना, अशेंच उरला अजून। आमकां धंद्याचो पयलींच्यान आतां रोड करता तेंच्यानी इफेक्ट जालो तो जालो आनी आतां म्हणल्यार अजून पासून हेंच्यांनी काम क्लियर करना। पेंडींग कामां दवरला ती अजून जायना। आतां पावस येतकूच हे सगळें उदक आमच्या शॉपांनी येतलें आनी हे कांय करपाकूच पळयना। कॉन्ट्रॅक्टर येता वयता, आयज करतले फाल्यां करतले म्हणटा, कांय एक्शनूच ना हेंचें। करूंक वता एक पण जाता भलतेच ही म्हण स्मार्ट सिटी बरे तरेन चालीक लायल्या। ही गटारां बांदतना कंट्राक्टरान बिल्डिंगेक जोडपी आदले सिवरेज पायप फोडून उडयला। देखून ह्या बिल्डिंगेंतलें मेळें उदक उक्त्यार व्हांवता आनी मागीर तें वचून तशेंच सांतिनेज खाडीत व्हांवता। देखून खाडी विद्रूप जाल्या आनी उदकांतल्यान घाण वास येता। जळारांची पैदास पळोवपाक मेळटा। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांक डेंग्यू सारकिल्ले दुयेंसां सोदचीं पडटात। कंट्राक्टरा कडेन कितल्योश्योच कागाळी केल्यो तरी पूण ताणें कानार केस ओडले। एका 3-4 म्हयने जाले अशेंच चल्लां हे। कोण एक्शन घेयना। कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले, कॉन्ट्रॅक्टर आयकना। ह्या बिल्डिंगचे सगळे मनशाक सांगले, कोण आयकना। आमकां हांगा घाण येता, वास येता, कितले फावटी सांगले। म्हाज्या चेड्याक पासून डेंको जालो ह्या वासान। आतां फुडें कितें करपाचें, कोणूच आयकना। पयलीं आसले त्या वाटेन आसले, गाडी शेवाळो गेलो, तेणी सांगले कॉन्ट्रॅक्टरान आमी हांगा तुमकां तांकां बांदून दिता, तो येयले ना। तेच्या नंतर ह्या रोडाचो आनी एक मनीस येयलो, ताका हाडून दाखयलें हांवें हाती धरून। दाखयलें, तेणी सांगलें आपूण तुका 2-3 दिसान करून दिता, तेणी केलें ना। कॉन्ट्रॅक्ट घेतला, तेणीय केलें ना, कोणूच घेयना। हे डॉक्टरांनी सांगलें, डॉक्टरांनी कॅर करिना। वयले मनशाक सांगलें, वयले मनीस कॅर करिना। एका फ्लॅटात 10 मनीस रावता, ते सगळी घाण करून उडयले हांगा। आतां कितें करपाक काय समजना। आमी कोणाक कंप्लेंट करता? अशें वासान हे आमचे हांगा दुयेंस चालू जाला। एका चेड्याक डेंको बी जाला, फाटीं ताका डेंको जालो। 4-5 म्हयने गेले, अजून काय हेंचें जागूच ना। हे स्थितीत पावस पडल्यार पणजेचे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार जातले। हे इंद्रदेवाकूय बेस बरें खबर आसतलें। गटारां अर्दवट, खाडी तुबल्यात, सिवरेज उक्ताडार व्हांवतात। अशा परिस्थितीत पावस बरोच घालून दी वाठाराक कितें हाहाकार जाय चिंतून आंगार कांटो येता। पावस उपकार करता म्हण महानगरपालिका आनी कंट्राक्टर सुस्त रावन ताचो फायदो घेतात काय कितें असो प्रश्न उपरासला। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।